माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा आणि आयज तुमकां एक हांव रेसिपी घेवन येयल्ली आसा आणि हे जे रेसिपी आनी रिक्वेस्टेड आसा. जेन्ना हांवें लायव्ह घेतलेले पळय म्हाका दोग जाणांनी सांगलेले की हे रेसिपी शेअर कर म्हणून आणि थंबनेलान तुमकां कळासतलें कितें तें. सो आयज तुमकां न्ही हांव खरवस रेसिपी न्ही हांव शेअर करता. ओके, सो हे खरवस न्ही कशें करतात मेनली न्ही हे खरवस न्ही जेन्ना गाय जेन्ना वासर म्हणजे वासराक जल्म येता न्ही ते फर्स्ट दूध येता पळय ताका म्हणटा पोस नाजाल्यार चीक म्हणटात. ओके, ते फर्स्ट दूध आसता पळय जेन्ना वासराक जल्म दिला तेन्ना तो दूध न्ही मातशें थीक आसता आनी हाय प्रोटीन आसता आनी तेजो कलरूय मातसो डिफरंट आसता कळ्ळें तुमकां न्ही. सो ते दूध जेन्ना येता पळय फर्स्ट दूध गायचें ते दुधा पासून न्ही खरवस करतात. सो आमकां हें दूध मेळपाक खूब मुश्कील. गांवांनी कोणे गाय बीन आसता पळय तांकां तें मेळटलें खरो हें पोस. ओके, आमकां हें मेळपाक खूब मुश्कील आसा. सो आमी न्ही हें दूध घालून तुमी करूं शकतात खरवस. अशें ना की कंपल्सरी ते पोस ते चीक घालूनच करूंक जाय. ते घालून केल्यार न्ही सामको टेस्ट डिफरंट येता आणि आयज हांव दाखयता पळय दूध घालून तो टेस्ट डिफरंट आसता. तो एक्चुअल टेस्ट खरवसाचो कळ्ळें न्ही. हांवें हें धाकटें आसतना खाल्लेलें एकदांच खाल्लेलें हांवें. सो मागीर आनी खावपूच ना हांवें कळ्ळें न्ही. सो गांवांनी बीन गायो बीन आसता न्ही तांकां थंय मेळटा चीक ते पोस बीन. सो आमकां हें मेळपाक न्ही खूब मुश्कील कळ्ळें न्ही. सो आयज हांव करता खरवस. ओके, सिंपल आणि हांगासर हांव गॉड यूज करतलें. तुमकां जाय जाल्यार शुगर नाजाल्यार कंडेन्स मिल्क तुमी यूज करूं शकता. ओके, हांव गॉड घालतलें. ओके, खूब इजी आसा आनी रोखडें जाता आनी खावपाक न्ही सेम पुडींग कशें लागता पळय पुडींग तशें लागता. खावपाक खूब बरें लागता, सॉफ्ट जावन न्ही खूब बरें जाता. ओके, सो आयज करया आमी खरवस. ओके, दाखयता तुमकां कितें कितें आमकां इन्ग्रेडियंट लागतले ते. सर बाउल घेतला. आतां तुमकां घालता हांव दूध. सो हांगासर न्ही हांवें 1 कप दूध घेतला. दूध न्ही हांवें गरम करून घेतला आनी मागीर थंड करून घेतला. ओके, सो हांगासर हांवें घेतला 1 कप दूध आनी जेन्ना दूध तुमी घेतलें पळय फूल फॅट दूध आसता पळय तेंच घेवंक जाय. आतां घालता हांव 1/2 कप मिल्क पावडर घालता. सो पयलीं ताका न्ही बरें आमी मिक्स करून घेवया. सो हे पळय ताका न्ही हांवें बरें मिक्स करून घेतला. सो हांगासर न्ही हांवें घेतला 1 कप कर्ड घेतला आनी कर्ड न्ही मातशें थीक आसूंक जाय. ओके, सो म्हणून ताका तितून उदक आसूंक जायना म्हणून न्ही हांवें हेका न्ही चाळणेन काडून घातला तरी उदक हा पळय सगळें पडटलें. सो आमकां बरें थीक जाल्लें आसा जे उदक बी हा पळय सगळें पडलेलें आसा सकयल. सो बरें हेका न्ही मिक्स करून घेयात. सो हांगासर पळयात हें बरें मिक्स जाल्लें आसा. आतां हांव घालतलें हांगासर गॉड जॅगरी घालता. तुमी जाय जाल्यार हितून कंडेन्स मिल्क घालपाचें 1 कप कंडेन्स मिल्क नाजाल्यार शुगर नाजाल्यार गॉड. हे 3 तुमकां ऑप्शन आसा खंयचें एक घालपाचें. हांव हांगासर गॉड घालता. 1/2 कप घेतला हांवें गॉड. हांव पयलीं मिक्स करून पळयतलें टेस्ट करून पळयतलें इफ चड कमी जाल्यार स्वीट जाल्यार आनीक गॉड घालतलें हांव. ओके, आनी आमकां बरें गॉड न्ही मेल्ट जायसर न्ही आमकां हें बरें मिक्स करून घेवंक जाय. सो हेका न्ही मातसो टायम लागतलो कित्याक गॉड न्ही बरें मेल्ट जावंक जाय विगळोंक जाय कळ्ळें. सो कंटिन्युअसली कशें स्टर करत रावात. एकदां गॉड बरें मेल्ट जालें टेस्ट करून पळयात. इफ तुमकां गॉड कमी जास्त जाय जाल्यार ते प्रमाणे तुमी गॉड घालूं शकता. कंडेन्स मिल्क तुमी घालूं शकता, टेस्ट बरो येता. घातला मिल्क पावडर ते मातशें स्वीट आसता. सो पयलीं पळोवया 1/2 कपान जातलें अशें दिसता म्हाका. हांव टेस्ट करून पळयतलें. सो गॉड न्ही हांगासर बरें विगळ्ळें आसा आनी बरें तें मेल्ट जाल्लें आसा आनी हांवें टेस्ट करून पळयलें आनी मातशें ताका गोडसाण जाय. सो आनीक न्ही हांव 1/2 कप गॉड घालता. सो हांगासर न्ही हांवें घातला 1 कप गॉड कळ्ळें. सो बरें ताका मिक्स करून घेता. टेस्ट करून पळयलें हांवें स्वीट सारकें आसा. सो आतां घालता जस्ट थोडेशें हांव हळदीचो पिठो घालता. कित्याक खबर आहा हेका न्ही बरो असो कलर येता. चड घालप ना, जस्ट थोडेशें इतलेंच. बरें ताका मिक्स करून घ्या आनी हळदीचो पिठो घालप हें ऑप्शनल आसा. हांवें चड घालूंक ना, जस्ट थोडेशें घातला. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हांगासर एक बाउल घेतला आनी एक चाळणी घेतला. आतां न्ही आमकां बरें चाळून काडूंक जाय. कित्याक खबर हांवें गॉड यूज केला न्ही भितर न्ही बारीक बारीक कितें पिसीस बी आसता ताका लागून. हें पळयात जाल्लें आसा. सो आतां घालता वेलची पावडर म्हणजे इलायची पावडर घालता जस्ट थोडेशें बरें ताका फ्लेवर येता. आनी हें घालप ऑप्शनल आसा. तुमकां नाका जाल्यार तुमी स्कीप करूं शकता.
सो हांगासर न्ही हांवें घेतला एक जायफळ जस्ट थोडेशें हांव ग्रेट करून घालता पिंच चड ना एका न्ही हितून न्ही बरो फ्लेवर येता चड घालनाकात पिंच बस इतलेंच बरो सो आतां ताका बरें मिक्स करून घेयात सो आतां न्ही हांव हें कंटेनरान घालतलें ओके कंटेनराक मातशें न्ही हांवें भितर ऑयल नाल्यार घी लावन घेवपाचें चड ना मातशें लावन घेवपाचें आतां हें न्ही हितून ट्रान्सफर करता सो आतां न्ही आमकां हें वयर कवर करूंक जाय नाजाल्यार एक प्लेट दवरलें आतां हांव न्ही एल्युमिनियम फॉयल न्ही तें लायता सो हें पळय जाल्लें आसा सो हांगासर हांवें दवरला उदक उदकाक न्ही बरें खतखतो आयिल्लें आसा आनी मदीं हांवें स्टँड दवरला सो आतां आमी हें दवरुया आनी आमकां न्ही हें 35 मिनिट्स न्ही हेका स्टीम करूंक जाय मागीर 35 मिनटांनी बरें खरवस न्ही बरें स्टीम जावन येतलें सो हांगासर न्ही 35 मिनिट्स जाल्ले आसा आनी हांवें न्ही गॅस बंद केला आनी दाखयता तुमकां हें पळयात चॅक करून पळोवंक शकता नायफ न्ही क्लीन येयल्ली आसा हें पळयात सो हें सद्या मातशें गरम आहा मातशें थंड जावं न्ही आनी हेका न्ही तुमकां दिसता आसतलें उदक सुट्टा कळ्ळें न्ही काय टेंशन घेनाकात खरवसाक न्ही उदक सुट्टा सो मागीर आमी ताका प्लेटीन काडया सो हांगासर पळयात थंड जाल्लें आसा इफ तुमकां जाय जाल्यार न्ही थंड जालें की न्ही मातशें फ्रिजीन तुमी दवरूं शकता कित्याक मातशें थंड न्ही खावंक बरें लागता आनी तुमकां जेन्ना आमी स्टीम करून दवरतले पळय हेज्या वयर तुमी न्ही ड्राय नट्स बी घालून थोडेशें केसर बी घालून न्ही तुमी स्टीम करपाक दवरूं शकता इफ तुमकां जाय जाल्यार ओके सो आतां ताका एक प्लेटीन ट्रान्सफर करता सायडीन न्ही अशें हें करून घेयात आनी टेंशन घेनाका एका न्ही उदक सुट्टा जस्ट थोडेशें ब्यूटीफुल यम्मी जाला यम्मी यम्मी सो आतां हांव कट करून दाखयता तुमकां टेक्स्चर बरो आहा न्ही सो एक काडून दाखयता तुमकां ओके ओके सो तुमकां एक दाखयता या सो हें पळयात बरें आनी सॉफ्ट जाल्लें हें पळयात सेम लायक पुडींग भशेन लागता तें कळ्ळें न्ही इतलें सॉफ्ट जाता तें सो हांगासर हेज्या वयर हांव घालता केसर अशें पळोवंक बरें दिसता आनी केसरा वांगडाच खावपाचें येस मातसो कलर टेक्स्चर जातलें ताका लागून हांवें केळीचें पान हाडलेलें मातशें प्रेजेंटेशन करपाक अशें ना या हय मागीर आमी उरलेलें पान मागीर जेतली मागीर कित्याक वेस्ट करून तें आतां बरें आहा लिक्वीड आनी पानां बिनां मेळटा तें व्हडलें खावपाचें अशें ना येस हय सो ट्राय करात खरवस जशें हांव करता हेंच तुमकां हांवें शेअर केल्लें आसा खूब बरें लागता सॉफ्ट आनी जशें पुडींग आसता पळय एक खावन सांगता तुमकां जशें पुडींग आसता पळय तशें लागता एक तुमच्या कडेन चीक म्हणजे पोस तें आसल्यार आनी बरें जातलें हेजें आनी तें बरें जातलें ओके सो आयची रेसिपी कशी आसली कमेंट करा कितें चुकलां बी जाल्यार म्हाका तुमी सांगात कळ्ळें कमेंट करा ओके आयची रेसिपी कशी आसली कमेंट करात आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर